Judith, chapter 13. चड उशीर जाल्ल्यान ताचे सेवक वेगोवेग आपापल्या तोंबूंत गेले. आपल्या दोनयाचे सेवेक आसलेल्यांक भायर घालतोच बागवासान भायल्यान थावन तोंबूचें दार धांपलें. जेवण चड लांब जाल्ल्यान ते सामकेच थकलोले आनी रोखडेच न्हिदूंक गेले. आनी जुडीत होलोफर्नसा सांगाती एकटीच तोंबूंत उरली. तो चड सोरो पिवन आपले खाटीर पडलोलो आसलो. एरां दिसांनी कोत्ताली तशी आपूण भायर येपर्यान न्हिदपाच्या कुडा भायर रावूंक जुडितान आपले सेविकेक सांगलोलें. आपल्या मागण्या खातीर आपूण भायर सोदतली म्हूण तिणें तिका सांगलोलें आनी ह्या विशीं बागोयासाकूय आपलें मन उक्तें केलें. त्या वेळार न्हिदपाच्या कुडांत होलोफर्नसा सांगाता ल्हान व्हड असो कोणूच नासलो. ताचे बाजे कुशीक उबी रावून जुडितान आपणाच भितर अशें म्हणलें. सर्वेस्परा सोर बलिश्ट देवा, जेरुजाल्याचे वर्ते मोहिमे खातीर म्हज्या हातांचो वावर सुफळ कर. तुजें दायज राखूंक म्हजी येवजण फुडें व्हरूंक आनी आमचेर आड उपरासलेल्या दुस्मानांचो भस्म करूंक होच तो वेळ. उपरांत ती होलोफर्नसाचे तकले वाटेन आसलेल्या खाटीच्या स्तंभाशी गेली आनी थंय आसलेली तलवार काडली. खाटीशी लागीं येवन तिणें ताच्या केंसांक धरलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, आयच्या दिसा म्हाका घोटाय दी. आपलें सगळें बोल वापरून तिणें 2 फावट ताचेर तलवार मारली आनी ताची घोमटी कातरली. तिणें ताची कूड खाटीवेली उलोटून चकला उडयली आनी खाटीच्या स्तंभावेलो माटो देंवयलो. त्या उपरांत ती रोखडीच भायर आयली आनी होलोफर्नसाचें शींस आपले सेविके लागीं दिलें आनी तिणें तें तिच्या जेवणाचे पोतयेंत घातलें. दिसपोटी मागण्यांक भायर सोदतालीं तेच भाशेन त्यो दोगूय थंयसरल्यो भायर सरल्यो. एक पावट ती तोंबू बांदिल्ल्या मोलावेलीं भायर सरतोच ती फालक्यांतलीं भायर सरलीं, बेथुल्याचो दोंगर चडलीं आनी दारवंट्या वाटेन वचूंक लागलीं. जुडीत होलोफर्नसाचें शींस बेथुल्यांत हाडटा. पयसूच आसतना जुडितान दारवंट्याच्या राखणदारांक म्हणलें, दारवंटो उगडात उगडात, कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव अजुनूय आमचे बरोबर आसा आनी आयज केलां तशें ताणें इस्रायलांत आपली पदवी दाखयल्या आनी आमच्या दुस्माना आड आपलें बोल उगडापें केलां. तिचो ताळो आयकतोच शारांतले मनीस वेळ ओगडाय नासतना शारांतल्या दारवंट्याशी गेले आनी जाणट्यांक आपोवन हाडले. कोण रावनासलेल्या वेळार ती आयली देखून सगळीं ल्हान तशीं व्हड धांवून दारवंट्याशी आयलीं. ताणें दारवंटो उगडून तांकां येवकार दिलो. उजवाड दिवचे खातीर ताणें उजो पेटयलो आनी तीं सगळीं तांचे भोंवतीं एकठांय जालीं. उपरांत जुडितान आपलो ताळो उबारून तांकां म्हणलें, सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका वाखाणात. इस्रायलाच्या घोराण्याची दया केल्या आनी आयच्या राती म्हज्याच हातांतल्यान दुस्मानाचो भस्म केल्ल्या सर्वेस्पराक वाखाणात. तिणें होलोफर्नसाचें शींस पोतयेंतलें भायर काडलें आनी तांकां दाखोवन म्हणलें, हें जावन आसा आसिरियेचे फौजेच्या मुखेल अधिकाऱ्या होलोफर्नसाचें शींस. हें जावन आसा माटवाचें लुगोट जाचे खाला तो पिवन पडलोलो. एके बायलेच्या हाता उदेशी सर्वेस्परान ताका जिवेशी मारलो. हांवें दल्लोले वाटेर म्हजी राखण कोत्तल्या जिव्या देवाच्यान सांगतां. म्हज्या मुखामोळान ताका भुलयलो आनी निसणटणाक पावयलो. म्हाका बोश्टावंक व लोजेक घालूंक ताणें म्हजे कडेन पातक करूंक ना. अजाप जावन सगळो लोक साश्टांगी पडलो आनी देवाक नमस्कार केलो. एका ताळ्यान तांणी म्हणलें, आयच्या दिसा तुजे पोरजेच्या दुस्मानांक गोंडोलाक सांपडायल्ले देखून तुका
आमच्या देवाक वाखाणणी. उपरांत उज्जियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तोऱ्यां भितर भोव वत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रचलल्या सर्वेस्परा देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाट तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट वाटेन चलून आमचें निसणटोन तुवें वाटायलें. आनी सगळ्या लोकांक जबाब दिलो. आमेन, आमेन. देवाचें उतोरें.